येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. निमाणे कडेन पीडब्ल्यूडीन पुरलो माडेल जोडणेचो फोंड, पूण माडेल मडगांवचो फोंड मात थळाव्यांकच पुरचो पडलो. अच्छे दिना बरोबर लोकांक अच्छे रस्त्याचे अपेक्षा. फाटल्या 24 वरांत भारतात दिसून आयल्यो 39,361 नव्यो कोविड केशी, जाल्यार 416 जाणांनी घेतलो निमणो श्वास. भारतांतल्या एकूण दुयेंतींचो आंकडो पावलो 3,14,00,000चेर. मरप्यांचो आंकडो जाला 4,20,967. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटल्या 24 वरांत भारतात 39,361 नव्यो कोविड केशी दिसून आयल्यात, जाल्यार 416 जाणांक मरण आयलां. देशांत 40,000 परस कमी केशी नोंदवपाचो हो सेगीत चवथो दीस. हाच्याच बरोबर भारतांतल्या एकूण दुयेंतींचो आंकडो 3,14,00,000चेर पावला, जाल्यार मरप्यांचो आंकडो 4,20,967 जाला. भारताचे कोविड-19 लसीकरण कव्हरेज 43,51,00,000 परस चड आसा. फाटल्या 24 वरांत 18,99,874 लसींचे डोस दिले. मजगतीं गोंयांत 10 लाखा परस चड लोकांक कोविड-19च्या लसीचे पयले डोस मेळ्ळ्यात. 2,50,000 लोकांनी दुसरो डोस घेतला, अशें राज्य उपशास्त्रज्ञ डॉक्टर राजेंद्र बोरकरान सांगलें. आमचे वॅक्सिनेशन कवरेज इज अराउंड 10 lakh doses we have given to people of Goa. They have received at least one dose. सो गोंयच्या कमीत कमी 10 लाख लोकांनी एक तरी डोस घेतला. म्हणजे फॉर दॅट मॅटर वी कॅन से दे आर प्रोटेक्टेड टू अ लेवल ऑफ से 50 to 60%. आणि जवळ जवळ 2.5 लाख लोकांनी सेकंड डोस घेतला. म्हणजे दीज पीपल आर वेल प्रोटेक्टेड. देअर प्रोटेक्शन लेवल इज अराउंड 80%. सो दीस इज अ व्हेरी गुड कवरेज. हें लसीकरण जें आसा इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल टू अस टू प्रोटेक्ट गोवा फ्रॉम थर्ड वेव. इट इज ओनली द वॅक्सिनेशन which will protect us from the intensity of the third wave. कारण आता चवथ येतली, सगळे फेस्टिवल्स येतले, लोक परत भायर सरतले आणि आय एम अफ्रेड की नंबर ऑफ केसीस मे स्टील रायज. आमी जाणा जावपाक जाय की आफ्टर वॅक्सिनेशन ऑल्सो वी मे स्टील गेट इन्फेक्टेड. बट इवन दो वी गेट इन्फेक्टेड, तेजी जी इंटेन्सिटी आसतली, कॉम्प्लिकेशन्स आसतले, डेथ्स आसतले विल बी मच लेस इफ both the doses are taken by majority of people. Almost all the categories are covered. Even pregnant women now can take the vaccine. Those who do not have any ID card, those who are Nepalis, those are in Goa, they also can take vaccine. Now we are only waiting. आमचे एकूच उरला की जे लोक फॉरेनर्स आसात, फॉरेन नॅशनल्स आसात, तेजे आमकां अजून कांय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान कांय शिटकावणी येवना की हाऊ टू गो अबाउट. बट अदरवायज ऑल द कॅटेगरीज ऑफ पीपल आर कवर्ड. भारताचो एक्टिव्ह केस लोड 4,11,189 आसा आणि एक्टिव्ह केसी आता देशाच्या एकूण पॉझिटिव्ह केसींच्या मानान 1.31% आसात. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर सध्याक 2.31% आसा आणि डेली पॉझिटिव्हिटीचो दर 3.41% आसा. दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचो दर आता सेगीत 49 दीस 5% परस कमी उरला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. माडेल चोडणच्या रस्त्यार पीडब्ल्यूडीन खणून दवरिल्लो फोंड भौशीक बांदकाम विभागान आयतारा पुरलो. शेनवारा गोवा 365 त्या विशीं बातमी दाखोवन संभाव्य धोक्या कडेन बोट दाखयल्लें. भर ओलतार हो फोंड 15 दीस जाले भर पावसांत अर्दो रस्तो आडून बशिल्लो, जाल्यार मडगांव माडेलच्या लोकांनी पीडब्ल्यूडीची वाट पळोवन निमाणे आपणेच रस्त्यांतलो फोंड पुरपाचें काम केलें. माडेल चोडणचे सरकारी मुळावे शाळेकडलो हो उक्तो फोंड दाखोवन सरकारी खातीं आनी लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी अधोरेखीत करपाचो यत्न गोवा 365 केल्लो. उदका पायपलायन फुटल्या म्हूण दुरुस्तीच्या निमतान दिवचलच्या पीडब्ल्यूडी विभागान तो खणून तसोच सोडून दिल्लो. गोवा 365 ते विशींची बातमी दिल्या उपरांत सरकारी यंत्रणेन बेगोबेग त्याची दखल घेत पायपाची दुरुस्ती केली आणि फोंडें पुरलो. आनी हो मडगांव माडेलचो देखाव. माडेल ते कोलवा मजगतीचो हो रस्तो तोय फोंडांनी भरला. भौशीक बांदकाम खात्यान आड नदर केल्ल्यान तेची अवतिकाय जाल्या. पूण एका जोडप्यान थंयच्या फोंडकुलांक लागून रस्त्यात घालून घेतिल्ल्यान थळाव्यांकच फुडाकार घेवन स्वताच्या खर्चान फोंड पुरचे पडले. खरें म्हटल्यार ही थळाव्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी. ते ह्या रस्त्यान यो वच करतात.
पूण फोंडकुलां फोंड पुरवल्ली गटारां तांकां दिसनात काय? लोकांकच ही कामां करची पडलीं जाल्यार लोकप्रतिनिधींचें काम तें कितें उरलें? हे आमगेले फातोर्डा हे माडेल आनी मुंगलार पडटा आनी हो कोलवा रोड आमगेलो माडेलासून आमगे ओल्ड मार्केटासून कोलवा वयता आनी हिंगा एक एकदम डीप फोंड पडलो. म्हाका दिसता उणें म्हळ्यार एक 15 दीस जाले ते फोंड तो डीप जालो. काल राती कडेन थिंगा कोण कापल्स पडलीं दोबायलां दोग जाण त्या होंडाक आनी त्या होंडाक उदो आसतना कांय कोणा हो फोंड कितू डीप आहा तो. सो हांव मागोता एक गांवांक एक कावन्सिलर वो इलेक्टेड MLA कोण निवडून हाडटाय आमी हे तेंगे काम हें चोवपाचें. ओके सो हे आतां होंडान तर पोण ती काल कोण कापल्स पडले तेंच्या फाटल्यान तर एक गाडी बिडी आसलोली जाल्यार कितेंय तरी बॅड जावपाक शकतालें. सो हांव देवान तेंकां राखलें म्हणपाचें. सो हांव म्हणटा एक कावन्सिलर निवडून हाडले हे आमगे वॉर्ड नंबर 1 हे दिसभर कामां वयताय आनी फकत सॅटर्डे आनी संडे गांवां दिसता लोकांक तोंड दाखोवपाक येयले ना जाल्यार ना. सो एक गांवां निवडून हाडटाय ते कावन्सिलरांक गेले हें काम एक्चुली एक गांवां खूंय होंड पडले लोकांक कितें त्रास जाताय हें सारकें करपाचें. ओके आतां इलेक्शन आहाय बोगलेक इलेक्शना टायमार मागीर सगळे येताय. ओके तुमी हे लोकांचे जीव सांबाळपाक काम कोनाय आनी खूंयच काम करून रावतले तुमी आनी कितें काम करून सोदताय तुमी. हें काम करपा जाय लोकांचे जीव सांबाळपाचो लोकांचे जीव राखपा जाय आमी. सो हे फोंड आमगे वॉर्ड नंबर 1 कावन्सिलर एच रोडान वयता सदांच येता वयता एच रोडान बट हो होंड तेका दिसता पडना कितें हांव नको हांव तेका ब्लेम कित्याक कोता तेका लोकांनी निवडून हाडला हें काम तेगेलें करपाचें. सो एश कोन्न जावपा जायना कावन्सिलरान चोन निग्लेक्ट करून वचपाक. हे आमगे फातोर्डा सगळे लोकांक हांव सांगता हे भाशेन आमगे फातोर्डा कावन्सिलर आहाय ते निग्लेक्ट करून वयताय. हे भाशेन जावपा जायना. हो आतां फोंड हांव मुगे कॉन्सेसन पुरयता कित्याक हिंगा कोणा तरी लोकांक कांय प्रॉब्लेम जावपा नाका. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सोमारा IDCF म्हटल्यार हगवण नियंत्रण पंगडो मनयलो. ह्या निमतान तज्ञ दोतोरांनी पावसाच्या दिसांनी भुरग्यांक हागवण लागपा फाटली कारणां सांगली आनी ताचेर उपाय सांगतना ताचे फाटले गैरसमजूय पटोवन दिले. IDCF उपक्रम राज्यभर राबयतात. ताचोच भाग म्हण स्टेट फॅमिली वेलफेअर ब्युरोन चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत ही कार्यावळ घडोवन हाडली. चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाचो वैजकी अधीक्षक आनी मुखेल अधिकारी डॉक्टर अनिल उमरसकार, कन्सल्टंट डॉक्टर रश्मी बोरकार हांणी लोकांक विविध दुयेंतांची म्हायती दिली. 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक ORS आनी झिंकची पाकिटां वांटलीं. लोकांक ह्या दुयेंसा विशीं म्हायती दिवन बेगोबेग कशे तरेन उपचार करप तेंवूय समजावन सांगलें. जें उतरांनी सांगल्यार समजना वा लक्षांत येना तें चित्रां बेस बरी सांगपाक शकतात. हें लक्षात घेवन ह्या निमतान डायरिया कडेन संबंदीत चित्रांची सर्त आनी ताचें प्रदर्शनय दवरिल्लें जें खूबच प्रभावी थारलें. तातूंतल्यान कांय म्हत्वाच्यो गजाली पटोवन दिवपाचो यत्न केल्लो. भुरग्यां बरोबर पालकांनी ताचो लाव घेतलो. सान भुरग्यांक घेवन आयिल्ल्या पालकांकय ह्या वेळार दोतोरांनी म्हत्वाची म्हायती दिली. तांचे मदले गैरसमज पयसावपाचे यत्न केले. डायरिया कंट्रोल फोर्टनायट प्रत्येक वर्सा हे जेन्ना पावसाळ्या सुरवात जाता तेन्ना आख्या देशान मनयतात. मोस्टली ह्या वर्सा 15 जुलय ते 31 जुलय हो आठवडो. पूण होच आठवड्याक फक्त ते नांवा पुरती डेट दिल्ली आसा. पूण जो पर्यंत पावसाळो सुरू जाता आनी सोंपता तो पर्यंत आमी हे डायरिया म्हणजे भायरां बी सुट्टा तेज्या बद्दल काळजी घेवपाक जाय आनी भायरां जालीच जाल्यार ताजे सोंपे उपाय कितें हे सांगपाक आनी अवेरनेस करपा खातीर हो प्रोग्राम स्टेट लेवलाचेर दवरलेलो आसा. IDCF म्हणजे इंटेन्सिफाईड डायरिया कंट्रोल फोर्टनायट असो एक प्रोग्राम पुराय देशान और भारत देशान मनयलो वता ज्याच्या अंडर आमी 15 दीस जी आमची भुरगीं आसात अंडर 5 एज म्हणजे 5 वर्साच्या खाला जी भुरगीं आसात तांकां आमी ORS आनी झिंक दितात. खुबशा लोकांक खूब गैरसमज असतात की डायरिया कशें जातात और डायरिया जाल्यार कितें करपाक जाय हाजो सगळो जो अवेरनेस आसता तो आमी क्रिएट करता ह्या 15 दिसांनी. सो आज आमी हांगा चिखले आयिल्ले आसा SDH चिखले आनी स्टेट लेवल फंक्शन ऑर्गनायज केल्लें आसा. ताच्या अंडर आमकां आज हांगा ORS पोस्टर कॉम्पिटिशन रांगोळी कॉम्पिटिशन आनी ORS कॉर्नर्स केल्ले आसा. सो ताजे पार्टिसिपंट्स आर द रिलेटिव्स ऑफ द पेशंट्स और हांगचो स्टाफांनी भाग घेतला.
हे सगळे आमी पुराय जे प्रोग्राम केले वतात ते एक अवेरनेस क्रिएट करपाक केले वतात. हाव टू प्रिपेर ORS, म्हणजे ORS सपोज एका भुरग्याक डायरिया जाली जाल्यार ORS कसो तयार करतात त्या भुरग्यांक दिवपाक ते दाखयतात. हँड वॉशिंग तांकां दाखयतात की हात निवळ दवरप कितले गरजेचे टू प्रिवेंट एनी डायरिया फॉर अ चायल्ड अंडर 5 years ऑफ एज. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दामोदर भजनी सप्ताह समितीन जांबावले वचोन देव दामोदर म्हऱ्यांत नाल्ल दवरून सप्ताह निर्विघ्न जावचो अशें गाराणें घातले. कोरोना अजून सरू ना देखून सरकारान घालून दिल्ले SOP सगळे सुरक्षेचे नेम आनी कायदो पाळत अंदूचो सप्ताह 14 ऑगस्टाच्यान मनयतले. भाविकांक अंदूय वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह ऑनलायन पळोवचो पडटलो. वास्कोचो दामोदर भजनी सप्ताह गोंयांतच न्हय गोंया भायल्या राज्यांनी फामाद. राज्या भायल्यान व्हडा संख्येन भावीक ह्या सप्तकाक येताले, पूण पोरू प्रमाण अंदूय भाविकांक ऑनलायन दर्शनाचेर भागवचें पडटलें. अंदू कांय थारावीक विधी करपाचे, पूण लोकांची गर्दी टाळपाची. एकूण सुवाळ्याचे केबल TV वरवीं आनी ऑनलायन माध्यमांतल्यान दर्शन घडोवचें अशें समितीन थारायलां. जांबावले वचून देव दामबाबाक गाराणें घालून वास्को सप्त समितीन आरंभाचो नाल्ल दवरलो. आयकुया समितीच्या जाळवणदारांनी केल्लें आवाहन. आमचे वास्कोचे सगळे नागरीक देव दामोदराचे भक्तगण हांगासर जांबावले वर्ष पद्दती प्रमाणे नाल्ल दवरपाक येयला आनी नाल्ल दवरून हांगासर आमी आशिर्वाद घेवन दामबाबाचो वास्को सप्ताक सुरवात करता वर्सान वरस. पण गेली 2 वर्सां जालीं गेल्या वर्सान ह्या वर्स कोरोनाचें संकट येयल्ल्या कारणान सप्तो जशी फेरी लागताली आनी आनंदीत वातावरण आसतालें तशें ना, मर्यादीत सप्ताह. आनी हो सप्ताक जसो श्रावण आमचो सणाचो राजा असो म्हणटा जाल्यार श्रावण म्हयन्यानूच हो सप्ताक येता. जाल्यार हांव देव दामोदरा कडेन मागता की कोरोनाचें संकट आहा तें दूर जावचें. तशेंच ह्या वर्सा तुमकां खबर आसा सगळ्यांक प्रलय येयला, पूर येयला, सगळे कडेन वातावरण अशें जालां की भयभीत वातावरण आहा. जाल्यार देवा कडेन आमी प्रार्थना करता की पावसान देवाची आमची कृपा दृश्टी आसची आनी ह्या वर्सा तसो फुडल्या वर्स येतले जाल्यार सप्तो पयलींच्या भशेन जावचो आनी सगळ्यांचेर देवाची कृपा दृश्टी आसची. जशें आमी गेल्या पूर्व वर्सा सेलेब्रेशन केलां तेच पद्दतीन करपाचें ठरयल्लें आसा. सांगपाचें म्हटल्यार SOP बी हे जे कितें आसा ते सरकारी नियम आसा ते फॉलो करूनच पयले दिसा आमचो सप्तक सुरू जातलो. आनी सुरवातीचें जें भजन आसा ते 1-2-4 जाण भजन म्हणून जाल्या नंतर मागीर थंय भितर कोणाक प्रवेश आसचो ना. आनी हे जे पूर्व वर्सा आमी कितें केल्लें जी 24 वरांचो जो भजनाचो कार्यक्रम आसता तो भजनाचो कार्यक्रम आमी ऑडियो दाखयताले, फक्त सॉंग्स तांचे तेजे भजनां रिकॉर्ड केल्ली ती दाखयताले. पण अंदू वर्सा आमी थोडो बदल केल्लो आसा आनी तो म्हणजे आमी पयलीं जी 24 भजनी पथकां आसा तांचें रिकॉर्डिंग करताले बसून. हे सगळीं भजनां जी आसा ही त्या वेळाचेर जसो पयलीं टायम तांकां दिल्लो आसा भजनी पथकांक तेच पद्दतीन आमी ती प्रेजेंटेशन करताले. म्हणजे लोकांक घरा कडेन फेसबुकार जावं गुगल यूट्यूब हाजे वयल्यान ते तांकां पळोवपाक सोंपें वतलें. तेच पद्दतीन जे दर्शन जें आसा हें सद्या आमी दर्शन सगळ्यांक आमी येवनाका म्हटल्यार. आनी आमकां खूब उमेद आसा की गेल्या वर्सा आमकां सगळे जे आमचे लाखो संख्येन जे भावीक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य दिल्लें. तशेंच आमी तेंचे खूब कमिटी तेंचे खूब उपकारी आसा आनी अंदूय तेंच्यांनी जाता जाल्यार आमकां तशेंच सहकार्य दिवचें ही आमची एक तेंचे कडेन विनंती आसा. हो जो उत्सव आसा हो ताज्या नंतर जो आसा सप्तकाचे दीस जाल्या नंतर मागीर आमी SOP फॉलो करून जे आमचे जे भावीक आसा तांकां दर्शन करपाक आमी ताका मेकळीक दवरताले आनी ताकाय आमी जे काही नियम्स केल्ले आसा ते मागीर नियम फॉलो करून सगळ्यांक दर्शन दितले आमी. पण ते पयले 1-2 दीस आसा ते दिसा मातशें आमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें इतलीच सगळ्यां कडेन विनंती आसा. जे पार आमचे दीसभर येतात 24 वरां भितर ते पार हे फावटी येवचे ना. तांकां आमी विनंती केल्या तांची जी तळी आसा ती तळी तांच्यांनी तांकां टायम दिल्लो आसा सांजचो ते 1-1 वरान ते आपआपले जे पारवाले आसात ते तळी घेवन येतले देवळान. 3-4 जाणां आमी तांकां एंट्रीत प्रवेश दितले आनी तांच्यांनी तळी दिवन दवरून ते तांचे देवा कडेन दर्शन करून सांगणे करून तांकां वचपाक मेळटलें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले. गोंयांत दक्षिण पश्चिम मान्सून कमकुवत आशिल्लो. चडशा सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पावस पडलो. 26, 27, 28, 29 जुलयाक किरकोळ सुवातांनी हलको वा मध्यम पावस पडटलो. जाल्यार कांय कडेन
गडगड घालत उटंगाराचो पावस पडूं येता. ह्या पावसा बरोबर वराक 40 किलोमीटर वेगान वारो व्हांवतलो. नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय असो हवामान खात्यान सल्लो दिला. The southwest monsoon was weak over Goa. Light to moderate rainfall occurred at most places. Light to moderate rainfall, thunder shower, and heavy rainfall very likely at isolated places on the 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th of July. The rains will be accompanied by winds of speed of around 40 kilometers per hour. Fishermen are advised not to venture along and off South Maharashtra Goa coast. Forecast. Light to moderate rainfall, thunder shower very likely at most places on 26th, 27th, 28th, 29th, and 30th of July. Winds of speed around 40 kilometers per hour likely with rainfall on 26th, 27th, and 28th of July. Weather warning. Heavy rainfall very likely at isolated places on 26th, 27th, and 28th of July. Heavy rainfall very likely at a few places on 29th and 30th of July. Winds of speed 40 to 50 kilometers per hour very likely on 29th and 30th of July. Squally weather with wind speed reaching to 40 to 50 kilometers, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail along and off South Maharashtra Goa coast on 28th to the 30th of July 2021. Squally weather with wind speed reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail along and off Gujarat coast and adjoining Northeast Arabian Sea from 26th to the 27th of July. Squally weather with wind speed reaching 45 to 55 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail along and off Gujarat coast and adjoining Northeast Arabian Sea from the 28th to the 30th of July. Squally weather, strong winds with wind speed reaching 45 to 55 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail along and off west central and adjoining southwest east central Arabian Sea on 26 July 2021 and 27 July. Strong winds with wind speed reaching 50 to 60 kilometers per hour, gusting to 70 kilometers per hour, likely to prevail over west central adjoining southwest Arabian and east central Arabian Sea from 28th to the 30th of July 2021. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.